नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत आनी जपानान अर्थवेवस्थेत मेळयिल्ल्या यशाची केली तोखणाय. दोनूय देशांच्या प्रधानमंत्र्यांनी रणनीतीक संबंध घटमूट करपाचेर केली चर्चा. भारत आपल्या रिफायनरी क्षमतेचो करता नेटान विस्तार. 10 वर्सांच्या विसवा उपरांत पयली ग्रीन फील्ड रिफायनरी स्थापनेची केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी दिली माहिती. उत्तराखंडात बेकायदेशीर जमीन भूसंपादनाचो वाड्रा कुटुंबाचेर आरोप. भाजपाचे प्रदीप भंडारी हांणी पत्रकार परिशदेत दिली माहिती. सरकारी नोकऱ्यांक 2027 सावन डिजिटल स्कील बंधनकारक थारतले. मुखेलमंत्र्यांनी मेगा जॉब फेरात तरणाट्यांक केले मार्गदर्शन. गोंयांत मान्सून स्थिर. 2 ते 8 जुलय मेरेन हवामान खात्यान जारी केला येलो अलर्ट. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जपानाच्यो प्रधानमंत्री सनाय ताकाइची हांचे कडेन हैदराबाद हावसात भेट घेतली. हे द्विपक्षीय चर्चेत दोनूय फुडाऱ्यांनी आपापल्या हिताविशीं भासाभास केली. भारत जपान आपल्या रणनीतीक संबंध अदीक घटमूट करपाचेर चर्चा जाली. जपानान भारताकडेन नाते विश्वासाच्या बळग्यार चड घटमूट करपाक आदार दिला. आयज भारत आनी जपानान संवसारभरात अर्थवेवस्थेत बऱ्यापैकी यश जोडला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. बड़ी इकोनॉमीज में से है. एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है. क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं. इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे. फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी. भारत आपल्या रिफायनरी क्षमतेचो नेटान विस्तार करता अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक गॅस मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें. ते नवी दिल्लीत खबराकारांकडेन उलयताले. फुडल्या 6 ते 12 म्हयन्यांत देशाची रिफायनिंग तांक दर वर्सा 30 कोटी मेट्रीक टन वाडयतले अशें तांणी सांगलें. 10 वर्सांच्या विसवा उपरांत पयली ग्रीन फील्ड रिफायनरी स्थापीत करता अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलें. Our refining capacity should be in the vicinity of something like 270 million metric tons per annum. We've got several projects which are under implementation. I did a review yesterday of our capital expenditure pertaining to this ministry and the public sector units, and I found that we have different projects including refineries which are at an advanced stage, and over the next 6 months to 2 years they will be implemented. Those taken collectively would bring our refining capacity to about 300 million metric tons per annum. Now this in and of itself I think is a noteworthy and remarkable figure, but if you see that in the context of what's happening in other parts of the world, it becomes, I think, more noteworthy. राम जन्मभूमी आणि चढावा ट्रस्टाकडेन जोडिल्ल्या कथीत अनियमित प्रकरणाविशीं अयोध्या अधिवक्ता संघान व्हड पावल उखलपाचें जाहीर केलां. अधिवक्ता संघान राम जन्मभूमी वाठारांतल्या पुलीस चौकी पदाधिकाऱ्या आड FIR नोंद केल्या. ट्रस्टाचे महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा सयत हेर लोकांच्या नावांचो तातूंत आस्पाव आसा. मजगती दस्तावेजाच्या आधारान नावांत बदल जावपाची शक्यताय आसा. काफी कि उन्होंने एक अपनी जो जन सुनवाई की पर्ची होती है उन्होंने पर्ची भेज दिया. तहरीर हमारी यहाँ पेंडिंग है. अभी उन्होंने कहा बताया कि हम अभी GD को कायमी पे करके आपको GD की कापी
देंगे हम। अब तो एफआईआर दर्ज करें ना करें उनकी मर्जी है, नहीं करेंगे हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। आगे क्या कार्रवाई कर सकते अब एसएसपी साहब को हम प्रार्थना पत्र देंगे नियमों के अनुसार, नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। उम्मीद है कि ये एफआईआर ही दर्ज कर लेंगे। भाजपाच्या म्हणणारे प्रदीप भंडारी हाणे काँग्रेसीचेर खर आरोप करताना उत्तराखंडाच्या उधमसिंग नगर जिल्ह्यात खान फार्म इस्टेटीच्या प्रकरणात गंभीर आरोप केल्यात। गांधी वाड्रा कुटुंबाचेर जमनीचेर बेकायदेशीर रीतीन ताबो मेळिल्ल्याचो आरोप तांणी केला। ये गांधी वाड्रा परिवार का असली काम राजनीति करना या बिजनेस करना नहीं, परंतु ये गांधी वाड्रा परिवार का असली काम लोगों की जमीनों को हड़पना और एक गांधी वाड्रा मॉडल के तहत उनकी जमीन को हड़पना, जिसमें वो जमीनों पर कब्जा करते हैं और जमीनों को कब्जा करने के बाद में अपनी प्रॉपर्टी में इजाफा करते हैं। जो इस वक्त केस आपके सामने मैं रख रहा हूं, द केस इज पर्टेनिंग टू प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा। जी हां, उत्तराखंड के अंदर 4 एकड़ की भूमि है खान फार्म एस्टेट नाम से। ये किच्चा उधम सिंह नगर में आती है। तो हर जमीन में भले वो प्रियंका वाड्रा हो या रॉबर्ट वाड्रा हो, उनके किसी न किसी परिवार के व्यक्ति के जरिए वो उस लैंड पे कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो ओरिजिनल लैंड डीड किच्चा उधम सिंह नगर के अंदर 4 एकड़ का लैंड है, वो कुलसुम खान के नाम पे है, जहां 90 वर्षीय नसरीन खान रहती है। उस पर सायरा वाड्रा, जो प्रियंका वाड्रा की सिस्टर इन लॉ है, मतलब प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के परिवार से आती है, ये सायरा वाड्रा इस भूमि के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सर, या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ डीटीएच सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। डीडी फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसावपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें आयज गोंय मनीस संसाधन उदरगत महामंडळान वेर्णा उद्देग संघटना हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या जॉब फेरांत वांटो घेवन तरणाट्यांक AI शिकोवन घेवपाचो उलो मारलो। खाजगी क्षेत्रांत व्हडा प्रमाणांत संदी उपलब्ध आसा, ताचो फायदो घेवपाची सुचोवणी तांणी ह्या वेळार केली। सरकारी नोकऱ्यां खातीर डिजिटल स्कील आसप बंधनकारक जातले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली। जालो आसत त्या म्हणून आमकां गरज ना, कारण जशे इंडस्ट्रीत बदल जाता तशें आमकां शिकपानूय आमच्या बदल करचो पडटलो। रिसेंटली तर तांचें म्हणणें की आमकां टॅक्नॉलॉजी जशी चेंज जाता त्या पद्दतीचे कॅन्डिडेटाची गरज आसा। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नाव प्रत्येक जाग्याचेर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयला, तर आमकां अपडेट आमकांच शिकचें पडटलें। वेगवेगळे कोर्सीस आमीय सुरू केल्या, बट तुमकां वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर शिकपाक मेळटा।
थंय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसतलें, ऑटोमेशन्स आसतलें किंवा ह्योच सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो फुडाराक आमचो जॉब सेक्युअर्ड करपाक शकता. अदरवायज आमचो जॉब सगळ्यांचो आमी कशें जालां आमकां गव्हर्मेंटान म्हणजे सेक्युअर्ड जॉब दिसपाक लागला, बट ताज्याय पेक्षा प्रायवेट सेक्टरान आमी पळयता की बरे कडेन काम करूंक लागलात. दे ऑल्सो पे द गूड सॅलरी बेटर दॅन गव्हर्मेंट ऑल्सो, तेय करता, बट ताच्या खातीर आमचें अपग्रेडेशन आसप गरजेचें आसा. सरकार सातत्यात आमी जें म्हटलां की स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग करप हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिता. ग्रॅज्युएशन करता आसतना ITआंतल्यान आमी एडमिशन घेवं येता, तातूंतल्यानूय आमकां स्किलिंग करपाचें काम आमी केलां. आतां तर आमी रिसेंटली गव्हर्मेंट जॉब जितके लागलेले आसा तांकां सगळ्या जाणांक कर्मयोगी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आतां एग्जाम दिवची पडटा. म्हणजे 70,000 लोक जर गव्हर्मेंटात आसत जाल्यार तांच्यांनी ट्रेनिंग घेतल्या, 3-3 वरां एपाचेर तेंच्यांनी एग्जाम दिल्या आनी मागीर ते एग्जाम पास जाल्या. गोवा इज एन 100% ऑन कर्मयोगी रिलचराक सगळ्या जाणांनी आपल्याक अपग्रेडेशन केलां. यावेळी उद्योग मंत्री मॉविन गुदिनो, GIDCचे अध्यक्ष अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, सरकारी अधिकारी आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्यावेळी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांक नेमणूक पत्रां भेटयलीं. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वांगड्यांनी गोंय प्रदेश काँग्रेस प्रभारी माणिक राव ठाकरे हांच्या फुडारपणा खाला राज्यपालांची भेट घेतली. गोंयांत उप्राशिल्ल्या वेगवेगळ्या समस्यांचो नियाळ राज्यपालांक दिला आनी हाचेर राज्यपालांनी लक्ष घालतले अशें आश्वासन दिल्ल्याचे प्रभारी माणिक राव ठाकरे हांणी खबराकारांक सांगलें. ह्या वेळार गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. जो गोवा में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बिगड़ चुकी है, तो इसलिए हमने आज गवर्नर की मुलाकात ली है, जिसमें हमारे सभी लीडर्स को साथ में लेके उनसे बात हुई है. गवर्नर ने कहा कि ये सीरियस मामला है, सभी ड्रग्स का हो या लॉ एंड ऑर्डर का सभी मामला सीरियस है, वो जरूर इसको उनके जो अधिकार में जो भी बात है वो जरूर करेंगे. गोंय सरकार सहकार विभाग आणि थ्रिफ्ट कॉपरेटिव्ह असोसिएशन लिमिटेड हांच्या सोडपालवान राष्ट्रीय सहकार सप्तकाच्या फाटभुंयेर कृषी सन्मान दीस सहकार भवन फोंड्यां मनयलो. ह्या वेळार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड, मुखेल उलोवपी डॉ. सचिन तेंडुलकर, गोंय राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष पांडुरंग कुट्टीकार, सहकार संघाचे अध्यक्ष संजय मांद्रेकर, सहकार खात्याचे निबंधक आशुतोष आपटे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी 2025 उपरांत बुडीत कर्जाची तरतूद अदमासपत्रकांत करपाचे पुरायपणान बंद करपाचो सल्लो दिलो. ह्या बदल्याक CSIR निधीची खासा तरतूद करची अशें तांणी सांगलें. प्रवाहा भायर विचार करपाची गरज तांणी ह्या वेळार उक्तायली. एक सर्क्युलर इश्यू कर, एक महिने भितर सर्क्युलर इश्यू कर. सगळे बँकांनी आपल्या हातूंत भितर इन्स्टेड ऑफ बॅड डेब्ट्स ताका प्रोविजन करचे पेक्षा CSR प्रोविजन करचे जावंक शकतलें कित्याक जावंक शकचें ना. लोन्स बॅड डेब्ट्स नात न्ही, लोन्स नात बॅड. पळया विचार करात, थिंक ऑन दॅट. सी लक्षात घेयात, आमी वी हॅव टू गो विथ अ प्रोग्रेसिव्ह कन्व्हेन्शनल पयली मेथड आसा पळय न्ही, ते आमकां बंद करचें पडटलें. सहकार क्षेत्रांत उभारी बरी येतली जर जाय जाल्यार पयलींचे कन्व्हेन्शनल मेथड्स, कन्व्हेन्शनल प्रोसिजर्स, कन्व्हेन्शनल मायंड सेट, आय एम सॉरी, कन्व्हेन्शनल मायंड सेट ह्या रेंज येता त्या रेंज थोडेशें बुडटलें आनी बुडटलें म्हणून हे प्रोविजन थोडें चेंज इट. आनी हांव सांगतो, आय से इट विथ कॉन्फिडन्स, 365 ब्रँचींतल्यान जर आज NPA ना, जानेवारी 2025 थंय ABN ना, थंय एक्झिक्युशन ना, दॅट इज पॉसिबल. निस्वार्थी लोकांची गरज सहकार क्षेत्राक आसा अशें आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी ह्या वेळार उक्तायली. भूतकाळांत कांय निस्वार्थी लोकांच्या योगदानाक लागून आयज सहकार क्षेत्रांत बरे कार्य उबे जाला, पूण तांकां फावो तो भोवमान मेळूंक ना अशी खंत तांणी ह्या वेळार उक्तायली. given justice not because of anything, कित्याक लागून न्ही, बट एक बारीक मनशा गेलो तितून आग बोट आहा म्हणून, आनी बारीक मनशागे एक आग बोट आहा म्हणून ते सुवातेर जर तर आमी जस्टीस दिनाय जाल्यार वी आर द बिगस्ट क्रिमिनल्स ऑफ सोसायटी. आफ्टर एप्रिशिएटिंग योर कॉन्ट्रिब्युशन, तुमी कॉन्ट्रिब्युशन एप्रिशिएट करता आसतना आय वॉन्ट टू थँक यू फॉर पुटींग इन ऑल एफर्ट्स.
दोज हू हॅव नॉट गॉट रेकग्निशन, जेक रेकग्निशन मेळना, हांव मागोता की तांकां यू नो एटलीस्ट आय रिमेंबर्ड अबाउट देम टुडे. सो आय विश देम ऑल द बेस्ट इफ दे आर अलाइव. आय विश देम ऑल द बेस्ट. इफ दे आर नॉट अमंग अस, मे देयर सोल्स रेस्ट इन पीस. सगळ्यांक तुमकां म्हजी दोन नदरां आयकली. खास करून सोसायटीक एक स्पेशल अटेन्शन आनी लाभ आहा मुगे पयलो आसा. साळगांव मतदारसंघात भाजपा युवा मोर्चान सुमार 200 तरणाट्यांक आस्पावीत केले. भाजपा युवा मोर्चाच्या सभासद मोहिमेत ह्या 200 तरणाट्यांक उपचारीकरित्या आस्पावीत करपाचे कार्यावळीत खासदार सदानंद शेट तान्हावडे हांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रनिर्माण तशेंच युवा मोर्चाच्या समाज उदरगतीच्या कार्यावळीत सक्रियपणान वांटो घेवपाचो उलो तांणी मारलो. ते ह्या गोंयचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आशिल्ले आणि त्यामुळे ह्या सगळें काम फुडें व्हरता आसतना एखाद्या मतदारसंघा भितर एखादी टीम ज्या वेळार आमी स्ट्रॉंग म्हणटात महिला आनी युवा, उदर कोणी तरी आमच्या अध्यक्ष नेहालान म्हणलें, आमचो वर्षदान सांगलें की महिला शक्ती आनी युवा शक्ती एकत्र जाली आसत जाल्यार आमकां कोण हरोवपाक शकना. आनी खरें जर पळोवलें आसत जाल्यार ह्या मतदारसंघा भितर हे दोनूय टिमी बरे आसात. आमी महिलांचे कार्यक्रम वेगवेगळे पळयले. ज्या तरेचे जोशपूर्ण असे कार्यक्रम जे आसा हे महिला भितर आसात आणि त्यामुळे प्रत्येक ह्या मतदारसंघातल्या प्रत्येक बुथापर्यंत महिलेचे काम आसा. आमची महिला मोर्चाची अध्यक्षा आमची नेहा केरकर हिच्या अध्यक्षते सगळे देवळाचे तिची घोषणा झाली आणि ज्या तरेचे कार्यक्रम आम्ही पळयतात तिचे पहिली काम करणारी महिला आसा तिने केल्लें काम आसतलें. आणि त्यामुळे हे दोन्ही जे मोर्चे आसात युवा आणि महिला हे जर स्ट्रॉंग आसत जाल्यार आमकां कोणूच हरोवपाक शकना. असताना मोर्चे हाडले, गव्हर्नमेंटाचे म्हणजे नाना गजालीचे लोकांचे फुडें दाखोवन दिले. हे एकाच लागून आयज भारतीय जनता पार्टी सत्तेर येयल्ली आसा आनी भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चांनी म्हाका दिसता अशेंच फुडें काम करपाची गरज आसा. आयज आमी धरना उडोवंक शकना, पूण आयज आमी तुशारान सांगला तशें ज्यो ज्यो गव्हर्नमेंटाच्यो स्किमी आसा, ज्यो ज्यो म्हणजे एम्प्लॉयमेंट मेळपाची सगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा ह्यो सगळ्यो आमकां लोकांचे फुडें व्हरच्यो पडटल्यो. लास्ट टायम आमी पळयला आनी हेजेर पळयला आमी आमचे राज्यसभा खासदार जे आसा ते सदानंद भाई हेंच्या अंडर म्हणजे सक्सेसफुली तेंच्यांनी मॅक्झिमम सीट गोंया राज्यांत हाडलेले आनी तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी एक भार दिल्लो की आमची युवा मोर्चा टीम जी आसा ही बरी आसची आनी म्हाका दिसता तेकाच लागून मॅक्झिमम सीट ते हांगा हाडपाक पावले आनी सगळ्यांकूच यशस्वी प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टीचे म्हणून आयज पर्यंत तें नांव सतत आमी घेतात. पेडणे नगरपालिका इमारतीच्या दुसऱ्या पावंड्यावयले काम बरेच दीस आडकून पडिल्ले. ताका गती दिवपा खातीर थळावे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी वाठाराची पळोवणी करून कामाक वेग दिवपाच्यो सूचना केल्यो. ह्या इमारतीक एक वेगळे आनी आधुनीक रूप दिवपाचो संकल्प आमदार आल्लेकर हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. नव्या आराखड्या प्रमाण बाजारांतल्या नुस्तें विक्रेत्यांक तशेंच भाजीपालो विक्रेत्यांक खातीर बऱ्यो सोयी सुविधा आशिल्ली वेवस्था करतले अशें तांणी सांगलें. हाका लागून विक्रेत्यांक तशेंच गिरायकांक कसलीच अडचण जावची न्हय हाची खबरदारी घेतले. ह्या नव्या प्रकल्पांत नगरपालिकेचें उत्पन्न वाडोवपाचेर तांणी भर दिलो. म्युनिसिपालिटीक जे आसा पळय बी आनी बी हे दोन फेस आसा. बी फेस हो जावंक ना, ताका लागून आयज आमी आर्किटेक्चराक आपयला. तशेंच म्हाजो हें आसा की बऱ्यान बरें मार्केट जावचें थंयसर आमच्या गोंयांत पळोवंक नाका कोणी तशें पेडण्यान म्हाका मार्केटान भितर चडलें काय कितें वाव अशें दिसता. तशें म्हजो विचार आहा आनी तें हांव करून घेतलो. आयज अशें ह्या कितें फीश मार्केट जे आयज नुस्तेकार आमचे सगळे भायर बसता पळय तांकां नुस्तेकारांक एक प्लॅटफॉर्म बरो करपाचो आनी तांकां सगळें प्रोविजन दवरपाचें गटर तांकां स्टोव तांकां सगळें तशेंच वेजिटेबल आयज हांगासर रस्त्यार दिसता पळय सगळें भितर आसता तांकां बरो हें करपाचें म्हणजे सगळें सेटअप करून भितर हें दिवपाचें. पर्येचे आमदार आनी गोंय रानां उदरगत महामंडळाच्यो अध्यक्षा डॉक्टर देविया राणे हांणी गोंय सरकाराच्या नियोजन सांख्यिकी आनी मूल्यमापन खात्यान आयोजीत केल्ल्या जनकल्याण शिबिराचें उक्तावण वाळपयच्या केटीसी बसस्थानक सभाघरांत केलें. वेगवेगळ्या सरकारी कल्याणकारी येवजण्यांचो पावंडो वाडोवन ताचो फायदो पात्र नागरिकां मेरेन पावचो हे खातीर हो उपक्रम आयोजीत केल्लो. ह्या निमतान आमदार देविया राणे हांचे हस्तुकीं शेतकारांक किसान क्रेडीट कार्डां तशेंच मजेखोर येवजणे खाला लाभधारकांक मान्यताय पत्रां भेटयलीं. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव.
ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा। जहां हर चौका, हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा, जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं, हर भारतीय का सम्मान बन जाता है। हर खेल, हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर। लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज। भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन। डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल। पोळ्या मुखावेल खबरो संवसारीक दोतोर दिसा निमतान भारतीय रेड क्रॉस सोसायटीच्या गोंय फाट्यान गोंय वैजकीय महाविद्यालय इस्पितळांतल्या दोतोरांचो भोवमान केलो। हातूंत डॉक्टर मिशेल विएगश परब, डॉक्टर अमर प्रभुदेसाय, डॉक्टर शिरीष बोरकार, डॉक्टर एडविन गोम्स आणि कॅज्युलिटींतले डॉक्टर सरफराज हांच्या निस्वार्थ सेवे खातीर भारतीय रेड क्रॉस सोसायटीचे गोंय फाट्याचे अध्यक्ष गौरीश थोंड तशेंच सचिव जॉन आकियार हांचे हस्तुकी भोवमान जालो। कॉम्बॅट किक बॉक्सिंग प्रो संस्थेन इंडोनेशियात आयोजित जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग आणि बॉक्सिंग वस्तादपण सर्तीत उत्कृष्ट कामगिरी केल्या। 26 ते 29 जून मजगती आयोजित हे सर्तीत जैतिवंत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय वळेरेंत गुण मेळ्ळ्यात। हातूंत अहद मुल्ला हिका 42 किलो वजन गटात बॉक्सिंग भांगरा पदक जाल्यार किक बॉक्सिंगात रुप्या पदक फावो जाला। 10 वर्सां पिरायेच्या 38 किलो वजन गटात अवनीश शिंदे हाका भांगरा पदक मेळ्ळा। 12 वर्साच्या 32 किलो वजन गटात अंश पडकी हाका किक बॉक्सिंगात भांगरा पदक मेळ्ळा। 35 वर्सां पिरायेच्या 88 किलो वजन गटात रविंदर हाका किक बॉक्सिंगात भांगरा पदक आणि बॉक्सिंगात लेगीत भांगरा पदक फावो जाला। तौसिफ शेख हाका किक बॉक्सिंगात रुप्या पदक, कीत सेबिस्तियन हाका किक बॉक्सिंगात रुप्या पदक, इथन सेबिस्तियन हाका किक बॉक्सिंगात रुप्या पदक जाल्यार गुरप्रीत सिंग हाका किक बॉक्सिंग आणि बॉक्सिंगात रुप्या पदक फावो जाले। तांचे प्रशिक्षक हुसेन मुल्ला हाणें लेगीत हे विवेट विभागात भांगरा पदक मेळोवन इतिहास रचलो। फिफा संवसारीक करंड फुटबॉल सर्तीत आयज राती लॉस एंजेलिस स्टेडियमाचेर जावपी खेळात 32व्या फेरयेंतल्या मॅचीत स्पेन ऑस्ट्रेलिया आड खेळटले आणि एका मॅचीत पुर्तुगाल क्रोएशिया आड खेळटलो। ही मॅच टोरोंटोत जातली। वॅनकोवरात जावपी मॅचीत स्वित्झर्लंड आर्जेलिया आड खेळटलो। इतले मजगती बेल्जियम सेनेगलाक हारोवन 16व्या फेरयेंत पावला। अमेरिकेन लेगीत बोस्नियाक हारोवन आणि 16वे फेरयेंत प्रवेश केलो। 7 जुलयाक जावपी मॅचीत अमेरिका बेल्जियमा आड 16व्या फेरयेंत मॅचीत खेळटले। गोंय हवामान खात्यान अदमास उक्तायला ते प्रमाण गोंयांत 2 ते 8 जुलय ह्या काळात येलो अलर्ट जारी केला। ह्या काळात राज्यातल्या कांय जाग्यांचेर 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवपी वाऱ्या सयत व्हडा प्रमाणात पावसाची शक्यताय उक्तायल्या। 5 जुलयाक वाऱ्याचो वेग दर वराक 50 ते 60 किलोमीटर इतलो आसतलो। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 29 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.3 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत आनी जापानान अर्थवेवस्थेन मेळिल्ली यशाची केली तोखणाय। दोनूय देशांच्या प्रधानमंत्र्यांनी रणनीतीक संबंद घटमूट करपाचेर केली चर्चा। भारत आपल्या रिफायनरी क्षमतेच्यो
करता नेटान विस्तार 10 वर्साच्या विसवा उपरांत पहिली ग्रीनफील्ड रिफायनरी स्थापनेची केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी दिली माहिती. उत्तराखंडात बेकायदेशीर जमीन भूंय संपादनाचो वाड्रा कुटुंबाचेर आरोप. भाजपाचे प्रदीप भंडारी हांणी पत्रकार परिशदेत दिली माहिती. सरकारी नोकऱ्यांक 2027 सावन डिजिटल स्किल बंधनकारक थारतले. मुखेलमंत्र्यांनी मेगा जॉब फेरात तरणाट्यांक केले मार्गदर्शन. आणि गोंयांत मान्सून स्थिर 2 ते 8 जुलय मेरेन. हवामान खात्यान जारी केला येलो अलर्ट. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकता. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 4013 तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.